Sansomya Mandiran semya Kita gaun madu Tuka harsita Amche tuwe utulya Sadirya pasu Erga betita Dilwashi kalsa Papai mogal tuam sulsavum Raktayam kasadari moga Dukan diunam kaada Sakayam subadwa samarna Suntuk sansomya Mandiran semya Kita gal madu Tuka sweeta Amche tuwe utulya Sadirya pasu Erga betita Dilwashi kalsa मगाच्या भावांनो भयणींनो तुमकां समेस्ता मोगाचो स्वागत मागता पास्काकाळाच्या पांचव्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो येवकार मागता एका मनाचे काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान आमी भेटोवया हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता ते रितीन अर्गा आमीच भेटयता फबी आनी जेसिमेंट दोवोकातार देवदीन जेसिंता डिसोजा मुंबई हिच्या आत्म्याक मिस्तितात शार्लेट आनी रोशन डिसोजा दोवोकातार 50 वर्सांच्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक अर्गासान भेटयता जानेट डिसोजा टोकियो जपान अर्गा मिस्तिता हाना पुटाडो पेरंपल्ली देवादीन बॅप्टिस्ट रोड्रिगेसाच्या आत्म्या मिस्तिता पावलीन मिस्केत आनी गुटाम कळासा देवादीन नॅन्सी डॉयलीन लोबोच्या आत्म्या खातीर वर्साच्या उगडासाक मिस्तिता सलीन सिक्वर आनी गुटा मदर तेरेसा वाडो जे कोणा मागतान वसिला उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं मोगाचेनो एक भावार्थी समुदाय जावन पवित्र एवकारिस्तो संभ्राम हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती आमी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी मोगा सेवेचो मनोभाव आनी वातावरण रचीत करून आमच्यो क्रिस्ती समुदाय बांदूंक उलो दिता पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त सदांच आमचे संगी आसा आनी ताच्या पवित्र उतरांनी आनी एवकारिस्ता मुखांत्र देखी बरीत क्रिस्ती कुटुंब रचूंक आनी ताची बरी खबर सगळ्यांक प्रसार करूंक आमकां आदेश दिता हें मतीन दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी सोम्याची कृपा मागया मोगाच्या भावांनो भयणींनो देवाचें उतर आयच्या दिसा आमी एकामेकाचो मोग करूंक उलो दिता जेजून दिल्लो तो नवो उपादेश एकामेकाचो मोग करचो म्हणल्यार खंडीत सर्गेचे राज आटापून आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता ह्या उपदेशा काल आमची जिवी सरूंक देवा स्वादार आनी कृपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत हांव दूख धन बक्षाणे मागतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक
देवातून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाची शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच कवी एकलोच ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया करीबर डोळे दांपी आमच्या आमच्या घर संगती ते संगतीत जे कोण मागतान बसेल त्यांच्या गतीर विशेष करून आम्ही मागे ससनाच्या आमच्या भूमुगाळ देवा आणि बापा भवार्थांच्या जिवितांनी उतरावर मी तुझ्या सोडवण्याची खबर भवार्थ नातलेल्या परगट करूंक तुवें अगणित जाणवायन आनी मोगान येवजिलें तर आमकांच भवार्थान तीर भवार्था खातीर कश्ट दगद सोसूंक आमकां गठाय दी आनी प्रिते मोगाच्या करण्यांनी आनी उमाळतेल्या काळजाच्या उतरांनी भवार्थाक साक्षी दिवंक आमकां भोव कर हे परी आमचे भोंवतणी जियेतल्या अक्रिस्ती लोकांक भवार्थाचें दार उक्तें जावं दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना दमदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी पावलू आनी बार्नाबास लिस्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक पाटी आयले वाटेर आसता भावार्थान तीर रावूंक शिसांग उत्तेजन दिलें देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली प्रति एके सभेंत तांणी मालगड्यांक नेमलें आनी मागणें आनी उपास करून जाचेर तांणी विश्वास दवरलो त्या सोम्या आदीन तांकां केलें उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतर ते पंपिलियाक आयले पेरगेंत देवाचें उतर परगट करून जातच ते आतालियाक गेले शेकी थंयतावन दर्या वाटेन अंतियोकाक ते पाटी आयले येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाचे मजतेक तांकां समर्पीत केल्लें हांगास हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मरिफात कितें सर्व देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां तांणी विवारून सांगलें देवाचें उतर हें देवा मुझा राया
मोचराया हांव तुजी स्तुती गाता सदांका तुज्या नांवाची वडवी गाता सोमी दयाळ आनी काकुळदार सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो सोमेस्तान सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलेलो देवा मोचराया हांव तुजी स्तुती गाता सदांका तुज्या नांवाची वडवी गाता सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुजे भक्त तुका देन वाचतले तुजे राजवटकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले देवा मोचराया हांव तुजी स्तुती गाता सदांका तुज्या नांवाची वडवी गाता देवा मोचराया हांव तुजी स्तुती गाता सदांका तुज्या नांवाची वडवी गाता उगडापण पुस्तकांतलें वाचप तेन्ना हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापायस जाल्ली दर्योय नाश जाल्लो हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें होरेताक मेळोवंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयते जाल्ले ते सर्गा वयलें देवतान देंवन येतलें आनी शिंयासणा कुशीं तावन येतालो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो हातांपणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें तो तांचे मदें रावतालो ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो ताच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो मरण वा विळाप रडणें वा दूख आनीकी आसची नात कित्याक आदलो सगळें नाश जावन गेला तेन्ना शिंयासणार बसल्ल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां देवाचें उतर हें सगळी गाव्या सोम्या पर्सिया हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया हालेलुया सगळी गाव्या सोम्याक सिया सर्वेस्पर सुवर्तमान सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे भगवंत तुझा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या सुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजू म्हणालो आता मनशा पुताक महिमा मेळ्ळी ताचे सवे देवाक ही महिमा मेळ्ळी देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो
मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडो वेळ हांव तुमचे सांगत आसां. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग तुमी केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें वकाने तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोग कोंकणींत मोग इंग्लिशान लव म्हणटात, लॅतीन भाशेन फिलिया म्हणटात, कन्नडा भाशेंत प्रिती म्हणटात, हिंदी भाशेन प्यार म्हणटात. प्यार हो मोग हे विशिश्ट सकत हो मोग. नाना तरांचो मोग आसा, विविध तरांचो मोग. पूण हांगासर देवाचो मोग सॅक्रिफिशियल लव म्हणटा. सॅक्रिफिशियल लव देवाचो मोग. मनशाचो मोग आकर्शणाचो आसा, ओडणेचो आसा, मोसराचो मोग आसा, कपटपणाचो मोग आसा. ताका खरो मोग म्हणनात. मोगा पैकी श्रेश्ठ मोग सॅक्रिफिशियल लव. सॅक्रिफिशियल म्हळ्यार त्यागाचो मोग. त्यागाचो. तकल्याक सांगचें जाल्यार आपणाक एक बरी एक कुटुंब आसा, दादलो आनी बायल भुरगीं बरीं आसात. पयलेक एक बरें कापड काणगेची म्हणली आशा आसा. सांगतात शॉपिंगाक वेतात. वयता आसतना थंयसर धुवेक एक बरें आंगलें काण गेलें, पुताक बरें एक शर्ट काण गेलें, घोवाक एक बरें टी शर्ट काण गेलें, आनी ताका पसंद जाल्लें कापड काण घेवंक पयशे ना जाले. अशें आसल्यार म्हाका कांय नाका, तें कापड म्हाका पसंद ना देखून म्हणून आवय सांगून थंय तावन पाटी येता जाल्यार ताका सॅक्रिफिशियल लव म्हणटात. मोग. न्हवरो म्हणटा तुका आज हांव पिक्चराक आपूण व्हरतां, देखून 2 वरां बायसून रेडी राव म्हणून सांगून वो कामाक गेल्लो. तो मनीस हें राखता 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 2 जालीं, 2.5 जालीं, 3 जालीं, वो नंतना वो येना पिक्चर येना. फाटी येता आसतना जर सोंसणीकायेन इसारता कितें जालें, कित्याक येवनाय ना. म्हाका म्हजो बॉस आयिल्लो, एक मिटींग आसलें, म्हाका येजी म्हूण आसलें, म्हाका येवंक सांगूंक ना. नातल्या खंडीत येतो म्हणटा आसतना सोंसून व्हरता. हां वय गे जायत आनी एक पटी या, कांय समस्या नात म्हणून सुदारसून व्हरता जाल्यार ताका सॅक्रिफिशियल लव म्हणटात. जर तर कित्याक येवनाय, कित्याक येवना सांग म्हणून उठ बस करना, वयर बांदा करना, असलीं आयदनां पुटयतीत आनी 2 दीस उलयनासतना रावतीत जाल्यार तो स्वार्थी मोग. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाचो चड अनुभव खंयसर जाता. खंय मोगाचो चड हे सर्व मोगांचो अनुभव कुटुंबांत जाता. कुटुंबांत बायले मदें, घोवा मदें जियेतना, भुरग्यां मदें जियेतना थोडे फावटी असलो मोग आमकां दिसून येता. कसलो मोग म्हूण आमी थोडे फावटी चिंतयेत. भुरगीं शिकून व्हड जाल्या उपरांत थोडे फावटी भुरग्यांनी म्हणचें आसा, मम्मी डॅडा जीव गेल्यार तुमकां आमी सोडिना, खंय वचूनी तुमकां आमी आपूण व्हरता, आमी तुजो मस्त मोग करता म्हणून भुरग्यांनी तवळ तवळ डॅडीक आनी मम्मी सांगचें आसा. पूण शिकून जाल्या उपरांत मम्मी डॅडा उरीजें आसलें पूण कालें गोत्तें थंय इल्लेशे समस्या आसात, रावंक समगाट ना आनी थंयसर थोडो वेळ पळया मागीर पळया म्हणून गेलीं. मागीर थोड्या तेंपान उरी येता आसलें डॅडा 1 म्हयन्या खातीर येवन येता जाल्यार येवन वचा, पूण रावंक इल्ले कश्ट जातीत म्हणून
सांगतात कित्याक म्हणजे मोगाच्या तांची परिस्थिती समजता पूण थोडे पोटी मोन आसल्यार जागो आसल्यार सुवात आसल्यार वरचें नाका म्हणलें चिंता. येयले वार एक पटी एक आवय भुरग्याक घेवन आयली, सेकंड PUCचें भुरगें, आनी तें म्हणटा की आवयक तुवें म्हाका कित्याक जल्म दिलोय, जल्म दिनातलें तर बरें आसलें, हांव घर सोडून वता, हांव रावना, म्हाका नाका, आनी हांव व्हड जाल्या उपरांत आसा पळय हांव मागीर तुमचें तोंडच पळयना, घरांत येना, अशें थोडे पटी मनशां आसा. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो मोग सगळ्यांत हें आसा, मोग सगळ्या नमोनेचोय आसा. म्हणजे थंय थोडे पटी मोग रागाचो आसा, म्हणजे थंय थोडे पटी मोग द्वेशाचो आसा, थोडे पटी म्हणजे थंय मोग स्वार्थाचो आसा, थोडे पटी म्हणजे थंय तो मोग सॅक्रिफिशियल लव त्यागाचो मोगय आसा. देखून मोगाची जायतीं रुपां आमचे थंय आसात, पूण मोगा पैकी श्रेश्ठ मोग देवाचो मोग, सॅक्रिफिशियल लव. कितेंच पाटी अपेक्षी नासतना करचो मोग आसा पळय तो खरो मोग, आनी तो मोग आमी करूंक जाय म्हूण देवाचें उतर आज आमकां आपण दिता. देखून जेजू म्हणटा तुमचो मोग केल्ल्याचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत कितें विशेश आसा. आतां पळय बायलेन घोवाचो, घोवान बायलेचो, भुरग्यांनी आवय बापायचो, आवय भुरग्यांचो मोग केल्ल्याचो मात्र मोग केल्ल्यान कितें फायदो, तातूंत कितें विशेश आसा न्ही. चोरी करतात, तशेंच गुंडाई करतात, रवडी करतात, तांच्या बायले भुरग्यांचो मोग करना ते करतात कुणीय करतात, पत्की करतात, पूण आमी सत्तेक रितीन मोग करूंक आसा. कसलो मोग? सॅक्रिफिशियल मोग. कुटुंबांत हो मोग बारीक कश्ट हो मोग करूंक थोडे पटी कितले सोसून उरयेत म्हणचे आसा थोड्यांनी. फादर कितले सोसून उरयेत? 1 पटी 2 पटी 3 पटी कितले सोसून उरयेत? म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो खऱ्या काळजान आमी मोग करता जाल्यार कितले पोटी सोसून व्हरता. एक पटी अशें घडलें की एक पूत आनी आवय सांगाता आली. हे संदर्भात आवय उत्तरप्रयाग पावुरली आनी पूत थोडे पटी बिजी आसलो. आवयक मेळोंक अशें ना, आवयक मेळटालो पूण आवय लागीं चड उलयनासलो, मोबायलारच आसतालो आनी मोबायलार सुद्दां आसतालो आनी आवय लागीं चड उलयनासलो. ह्या संदर्भार आवयन म्हळें पुता लागीं, पुता आज म्हाका तुजे उठून न्हिद जाय, अवकाश करून दिताय गी. जायत मम्मी न्हिदय म्हणालो. पूत आवय उठून न्हिदली. हे संदर्भार राती उठोन पुता म्हाका इल्लें तान लागल्या, इल्लेशें उदक दिताय गी म्हणाली. पूत म्हणालो जायत मम्मी उदक हाडटा म्हणालो. भितर गेलो, उदक हाडून येयलो, आवयक दिलें. आवयन हातान काण घेतना गबळो सकयल घालून सोडलो बेड्डार. उदक पुरा बेड्डार पडलें. उस्तूर हाडून येयलो, पुसलें, बेडशीट चेंज केली, परतून उदक हाडून येयलो भितर वचून. परतून उदक हाडून येयलो आनी काण घेतना परतून पडलें उदक. परतून तिणें सकयल घालें. सकयल घालतना सारकें राग आयलो आनी परतून जोर करना ताणें बेडशीट पुसली आनी बेडशीट काडली, बदलिल्ली आनी परतून उदक हाडून येयलो. परतून आवयन गाण घेतना सकयल घालून सोडलो. परतून भिजलें. सारकें राग तकलेक सोडलो. कांडापटे उलयलो, उशें काडून ओल काडून भायर वचून उगत न्हिदलो. आनी म्हाका आपयशिल्ल्यार जागृत म्हणालो. तवळ आवय उठून गेली आनी म्हणाली, पुता हांवें 3 पटी उदक जाय म्हूण सकयल घालें. तुला नासतना कितले पटी उदक विचारतलो, हांव तुका उदक आपय दिताली. कितले पटी एका राती 4-5 पटी तूं बेड्डार मुत्तालोय, अंथरुण थंड करतालोय, हांव पुरा काडताली सोंसणिक्यान. म्हाका उडास आसा कितले तुवें ग्लास पटयले, कितले पटी तुवें बेड्ड मेळ्ळें केलां, पूण एकच दीस हांव रागार जाल्ली ना. हांवें तुजी सेवा केल्ली आसा. पूण हांवें जाय म्हूण 3 पटी ग्लास तुज्या हातांतलो सकयल घालो तुका परिक्षा करच्याक. पूण तुजो मोग फकत 2 पटी मात्र म्हाका दिसून आयलो.
तिसरे फावटी तुजो राग दिसून आयलो, पण तू जो मोग आवय तें तो सॅक्रिफिशियल मोग न्ही म्हणाली ती. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमचो मोग तसो जाता. एक फावटी सुदारसून व्हरता आमी, दुसरे फावटी सुदारसून व्हरता, तिसरे फावटी बिलकुल ना, बिलकुल ना. आनी तसलो मोग देवाचो मोग न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां हांगासर दिता. देखून जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचय. देखून जेजू म्हणटा, पळया जेजूक केदिंगस जेजून दोन तरांचो मोग केल्लो ना, एकच तरेचो मोग, सर्वस्व दिवचो मोग. ताचें ध्यान, ताचें मन, ताचें ज्ञान, ताचीं उतरां, ताचें रगत, ताचें मांस सगळें दिवचो मोग ताचो. जेजू एक फावटी मात राग आयिल्लो, एक फावटी मात ताणें चाबूक केल्लें, एक फावटी मात ताणें मारलें, ताका सोंसूंक ना. म्हणून तें कित्याक? देवाच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें, देवाच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें जाल्ल्यान त्या देवळान जावची लूट, त्या देवळान जावची ती एका रितीची खेस्त, एका रितीचो सोरांचो वैवाट त्या देवळान जावचो ताच्या दोळ्यान पळोवंक जावंक ना. देखून ताणें म्हळें, म्हजें देवाचें घर तुमी सोरांचें बुयार केलां. व्यापार करतात, वैवाट करतात, अनीत करतात, अन्याय करतात, असलें हांव जावंक सोडिना म्हणून ताणें चाबूक काडून ताणें मारलें आनी धांवडयलें. तो मात्र ताका राग आयिल्लो सोडल्यार, पूण तें देवाच्या मोगान ताचें काळीज पेटतालें जाल्ल्यान थंयसर ताका ओगो रावंक जालें ना. उरल्या सगळ्या सुवातेन ताच्या पाशेवाच्या वाटेर पर्यंत ताचें खाड ओडलें, ताचे पोले ओडले, ताका थापडां मारलीं, थिपी उडयली, ताका विणगो केलो, ताची खेळकुळां केलीं, पण ताणें एक शब्द काडलो ना, सगळें सोसून व्हेलें. कित्याक? तो मोग. देखून जुआंव म्हणटा, जुआंव ताच्या पत्रांत म्हणटा, जुआंवन बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा, देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग. आनी हो मोग खंय तावन आसा? देवा थंय आसा. आनी हो मोग खंय तावन येता? देवा तावन येता. देखून रेस्पेरेच्या मिसाक आमी गांवचें गीत, मोग सर्वेस्परा तुजे तावन, सर्गी तावन घ्या, सर्गी तावन देवून येता. पळया हो मोग सर्वेस्पर, हो सर्गी आसलो मोग, देवा थंय आसलो मोग तो देवून येता. पळया हो निश्कळंक मोग, निश्कपटी मोग, त्यागाचो मोग. आनी हो मोग आमचे थंय आमी रुता करूंक जाय. देखून मालगड्यांची हे सांगणी आसा, सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान, कळ्ळें गी? शेजारच्या आंगणांतल्यान. ती खंयचें आंगण जावचें शेजारचें, जावं पुरो क्रिस्तांवाचें, मुस्लिमांचें आनी जावं पुरो हिंदुवांचें, कोणाचें, पूण सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान. देखून हिंदुवांची घरां आसात, तेणें सर्गीची वाट ना म्हणूंक जायना, तेणें सर्गीची वाट आसा. खंय चड क्रिस्तांवांची घरां आसात थंय सर्गीची वाटच ना खंय. वय मुस्तोडा म्हणटात, फादर हिंदुवांची घरां कितलीं म्हणी आसल्यार व्हडली फादर, ही क्रिस्तांवांची घरां आसूं नजो, कित्याक पुरा मोसरी फादर, पुरा मोसरी, हे देवा रावोंकूच जायना म्हणटात. इतली शिकवण आयकूनी, इतलें देवाचें उतर आयकूनी जर तर तशें आमकां आयको मेळ्ळें जाल्यार मस्त बेजाराय जाता न्ही गे. देखून सर्गेची वाट सगळ्याच्या आंगणांत आसा. देखून आमी कोणाक कुमो करता जाल्यार जावं पुरो अक्रिस्तांव भावाक, जावं पुरो हिंदू भावाक, मुस्लीम भावाक, भयणीक आमी कुमो करता, थंयसर सर्गीचेर वाट आसा, सर्गीचें राज आसा. क्रिस्तांवच्या कुमो करता थंयसर सर्गीचें राज आसा, सर्गीची वाट आसा. खंयचोय मोग आमी कोणाय व्यक्ती खातीर निस्वार्थीपणी आमी दाखयता जाल्यार सर्गीची वाट खंडीत. देखून जेजू म्हणटा, हांव सत वाट आनी जिवीत, म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचें सर्गी वचूंक जायना. देखून सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान. देखून म्हळ्यार एकामेकाच्या मोगांत, एकामेकाच्या सेवेंत, एकामेकाच्या मैपाशीपणांत आमी जियोंक जाय. एका घरा भेट करतना पक्षिकरींनी दुसरे कडेन एका मागण्या गेल्ल्या वेळार एका घरा दोरो, पयलें दोरो आसलो आनी की दोरो उबार करता तो मनीस. हांवें विचारलें, आनी सायबा इतलो बरो दोरो काडून परतून कुडसिताय? वय फादर, आमचे शेजारचे एकल्या पळय, तिची गुमटी कोक्कारे बरी येद्दी लांब, कोणीय आमगेर येवंक ना अशें तिळटा. देखून तिच्या गुमटेच्या वयर दोरो बांदचो म्हणालो. थोडे फावटी तशें आमी बंद, आमचे भितर कोणी येवंक नजो. शेजारची वाटी आमकां नाका,
शेजारचो सर्गेची मारोगी आमकां नाका शेजारच्या आंगणी आमकां नाका सर्गेचे मारोगी आमकां नाका म्हणलें तें चिंताप आदी काही मिरसांग ना वचरे बाप्पूगेर वचून मिरसांग हाड रे साकर ना एक गोबळो मावशे गेली साकर हाड रे म्हणटाले हांव आतां कोणी म्हणटा ते आं मिरसांग ना साकर ना म्हळ्यार म्हणटा ते वचरे अंगडी वचून रप्पाड रे मम्मी आंगड बंद आंगड बंद गे पळय नाका म्हणणी चाप्पे चापयांक कांय प्रॉब्लेम ना शेजारची सारची नाका चिंताप शेजारचे आंगणी नाका सर्गेची वाटी नाका हांव म्हाका तूं तुका देव सोमेस्ता म्हणलें चिंताप तसलें चिंताप दवरल्यार तो मोग दिसून येना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून देव म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावच जाय आनी हांवें दिवचो तुमकां दिवपा दिसवो तुमी एकामेकाचो मोग करचो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एकामेकाच्या मोगान जियेवया देवाचें उतरच मोग देखून सांजू हांव ताच्या वांजेलांत सगळें देवाच्या मोगा विशयान मात्र वर्णिता देखून सांजू हांव म्हणटा देवूच मोग आनी ह्या मोगा भायर दुसरो देव ना देव जावन आसा मोग आनी ह्या मोगांत आमी जिवंक जाय तसल्या मोगान जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी बी रावया त्रिएक देवात्या सुल्लाम सभावार तुसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापा सर्गांनी बी तुमीच्या रचनाराक म्हणजे जो क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर विंगर बेस संभवलो अवकार मर्यादान जल्मलो पांच पिलगांनी कोसोसली ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी तिका निके पेलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवाच्या अवजया बसला थंय तो आमच्या मेल्ल्यान जी मिरसबेर घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभी भक्तां स्वेकता पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सस्तचें जिवीत आमेन मगर भाव भयणीनो त्रिएक देवाती आमी दवरलेल्या विस्वासान आनी पातयेन आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया बापा पवित्र सभेची प्रमुख जबाबदारी आपणा वैरासच्या धर्मीक मुखेल्यांक तांणी तांचे ताब्यान दिल्ले क्रिस्ती समुदायाक मोगान आनी देखीन सांबाळूंक आनी पुराक वातावरण रुता करिशें तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरमून आमी मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या परजेच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी योजना मांडूंक आनी प्रामाणीकपणान कार्यगत करूंक तुज्या सेवेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिरगजेच्या सर संघ संस्थांनी सर कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यां खातीर मोगा सेवेच्या मनोभावान योजना मांडूंक आनी कार्यगत करूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भावार्थान शेळलेल्या क्रिस्तांव भाव भयणीक तशें आमच्या भोंवतीच्या क्रिस्तांव भावंडांक आमच्या मोगा सेवेचें जीवन क्रिस्ताक वळखूंक प्रेरण जावं मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी तशें युवजनांनी आपल्या वडिलांक विधेय जावन क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक बरें शिकप जोन मुसल्या पावंडाक पावोवंक आनी थोड्यांक देव आपोवणे लाभोवंक तुजे बेसांव दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती जमो जाल्ल्या आमी सोम्यासो मंदामेंत दिसपट्ट्या जिवनांत कार्यगत करूंक तुज्या मोगान आमकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पूर्णशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वमटीचो आनी दानाचो फल येतेश मापान तांकां मेळासो कर सांगातच ह्या पुंतलार हाती धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पोंता पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सगळींचे भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पैन रमेसांव तुज्या पुतान तुजो मोग आमकां कळीत केला त्या मोगांत आमचें जिवीत बांदून हाडून सगळींच्या सुखा पावोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी काणीक समय ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 133 C57.
सर्वेस्पराचो रस्ता वेवस्थांचे उदाहरण उद्या वायनाचे जिने किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस्पुरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांस्तुका सर्वेस्पुरा दिन्यादा तरा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्पुरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांस्तुका सर्वेस्पुरा दिन्यादा तरा दयेन ओपून घे आमकां देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिने किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका तुझ्या भाव बहिणींनो म्हजे न्ही तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सरपदवे दादे बाप्पा मानतात असले जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने मेळले आमच्या नक्की आदावा सरस्पर म्हणून घे सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमी सर्गार पावच्या दिस आमकां तुजी काशा पर्ज करून तुवें तुजें जिवे मंदिर तुवें आमकां केली हे वेदी भोंवतणी जमा जावन आमी तुका भेटयता त्या यज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरांत तुका महिमा मेळ्ळो आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावन सर्व मनशाच्या दोळ्या मुखार तुजी सगळीत पवित्रताय फांकूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवया आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडे आमी तुका वाकण्णू फावो हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्यासो पण ती करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकण्णी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेतना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदनाच्या परम यज्ञाक आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली जेतना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेदना आपण करो यास करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार Povi darbara सर्वे स्पर्तुं सगळी संसार परा तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सगळी तुकाच सगळी तुकाच सगळी तुकाच सर्वेस्पराची नावी
येता ताका जय 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 उन्सर्गी तुका जय उन्सर्गी तुका जय उन्सर्गी तुका जय. खूप पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो जेजूचो मोग निरंतर आमी अनुभव करूंक आमची समर्पण जेजूच्या कुडी रगताक ह्या पवित्र घडी आमी करया. बापा करूचो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कस्तमारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novyani tulo Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novyani tulo. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजी स्थगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखार मळपळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माहे संगती तिचो पती बागे वंजूच हे बागे वं धर्मदूता बागे वंजू तात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आचना मतीन दवर एकामेकाच्या मोगांत जीवन सुरगीच्या राजा खुशी सोमकोंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणी सांगात मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्या आमकां शितां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयकुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांडांतली वाठाय. सुमय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सोवे माया मग सुगुर्तू जाऊन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजून सजिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. देवात सोमोग आमकां घडीत केल्ली. हे समोगान आमी जी सई म्हणून उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता. सौम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या आवराकोन रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता. जीवितांचे तू नंदन करसो. सस्नीक सुका ओरून पावसो. सस्नीक सुका पावसो. प्रार्थुया. भूमुगाळ बापा आमच्या देवा संसार सोडून महिमेवंत जावच्या आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीत मेद नातलेल्या मोगाची कुणां कशी आपली कूड आनी रगत आमचे कणपीवन जावन दवरली. ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वांटो घेवन जेजूचे आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचतां आनी ताच्याच काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हूण करण्यांनी दाखोवन आमी आतां घरा वेता. हो आमचो मोग पळोवन आमचो भोंवतणी लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. संदेश घेऊन सौम्या आम्ही वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे पगडता.
रक्षण आमचें केलां कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्या मोगा संदेश घेवन सुम्या आमी वेता तुजे कृपे बोळा रास तुजे परगडता मोगाळ पुता सोवें अवघार मोरे आशीर्वाद देवाम भगेन गुरुसाचे कुरवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.